भरून उदक येता म्हणून आणि त्याच्या उपरांत आता आमकां उदकच येना म्हणजे येयलें सुद्दां जाल्यार बारीक येदें हिरा येदें येता एक दोन कळशे भरता म्हणसर तें उदक नाच जाता म्हणून ह्यो उदकाचो जो प्रॉब्लेम आसा न्हू तो बेगींतल्या बेगीन मातसो सॉल्व करचो. म्हणजे तुमकां आतां दिवाळी कडेन उदकच ना? ना दिवाळीक आतां आमकां उदकच ना. म्हणजे तुमकां आतां फाटल्या दिसान खोदळ उदक येतालें पळय तो इशू आतां कमी जाल्लो? हय आतां खोदूळ येयना. खोदळ येना पूण बरें आसता उदक म्हटल्यार अर्द्या गांवांक सकयल मेळटा आनी चडशा अर्द्या वयल्या गांवांक उदकच ना. म्हणजे तुमी आतां तुमचो जो ऑपरेटर आसा हे तांकां सांगलेलें उदक बी अशें ना म्हणून? तांकां सांगलें जाल्यार ते थोडे कितें सांगता टाकयेन उदकच ना म्हणटा वाल सारके ना म्हणटा अशें म्हणजे कांय ना कांय तरी प्रॉब्लेम सांगत आसता ते. सांगत आसता. हय. आनी आतां तुमी ऑफिसान येयला त्या ऑफिसान तुमकां आतां कितें सांगलां? ऑफिसान आमकां आतां सरान सांगलां की सांजचे 4 पर्यंत आपूण येवन थंयसर पळयता आनी कितें तें सोल्युशन काडटा अशें म्हणून सांगलां. म्हणजे सोल्युशन काडटा म्हळ्यार ते कितें म्हणटा वाल सारके ना अशें? हय वाल सारके ना अशें म्हण आतां ते वाल सारके करून गेल्या अशें म्हणून सांगलां. पूण बाकीच्या थोड्यांक म्हणटा उदक येता तांकां उदक कशें पावता तर तेजें तुमकां? ते उदक पावता म्हणजे ते सकयल आसा न्हू. आमची जी घरां आसा थोडी ती वयर आसा म्हणजे हायटीक आसा त्या कारणान सकयले वाल जर बंद केले जाल्यार एखादें आमकां पावोंक शकता न्हू. म्हणजे तुमच्या आतां सावड्ड्या हितूर कितले वाडेशे आहा तांकां उदक अशें ना? म्हणजे हरिजन वाडा एक आसा तांकां उदक पावना आनी हे सायडीन मळवाडो म्हणजे पंचायत जी आसा न्हू तेजे हेवटेन वयर घरां आसा तितल्यांक कोणाक चडश्यांक उदक पावना. म्हणजे एक 200-300 लोकांक उदक ना? हय 200-300 लोकांक उदक पावना. आनी आतां जर तुमी बेगिनात जर तेंच्यांनी आतां उदकाचें हें करूं ना जाल्यार तुमी मागीर आतां कितें करतले? कित्याक पिवपाक उदक जायत पडटा न्ही? पिवपाक उदक जायत न्हू मागीर तेजेर कितें तरी एक्शन घेवची पडटली न्हू. उदका खातीर येयला म्हणजे कितें जालें आमकां उदकच येयना नळाक. मागीर तुमी आतां उदक नासलें जाल्यार कितें करता मागीर? मागीर आनी कितें करतली उदकाशिवाय रावता न्ही. केन्ना येता तेन्ना नळाक भरता नाजाल्यार मागीर तशी रावता. अशें रावता. पूण आतां दिवाळीक तुमकां उदक आसलें आतां सण आहा ते ना ना उदकच ना. ना आतां म्हणजे तुमी आतां मागीर रांदपाक बी उदक खंयचें घेता तर? मागीर कोणाच्या नळाक येता तेजे नळाक वयता. मागीर खंयच्या पयसल्यान घेवन येता? घेवन येता. आतां तुमकां ऑफिसान आतां कितें म्हटलां? ऑफिसान आतां कितें सांगलां न्हू आतां पूण आतां तुमकां उदक ना म्हणटकूच बायलांक उदकाचो चड त्रास जाता न्हू. हय मागीर आमकां टँकर धाडटा म्हणजे आमकां व्हरपाक जायना न्हू. तुमची घरा वयर वयर आहा. म्हणजे उदक बी ना अशें म्हणून म्हणजे कालचे दिवशी म्हणतात ते सो तो इंजिनियर मात्र फोन केला आहे ना सकाळी तो काम चालू आसा सो जातले म्हणजे वालाक प्रॉब्लेम आसा गेट पडल्या सो तो ऑपरेट जायना वाल फुल स्विंग ऑपरेट जायना कितें जाला आतां लो लेवल घरा आसा तांकां उदीक चालूच आसता ते वयल्या लोकांक आसा तांकां मागीर फूल तो वालाक बंद जावपाक जाय सो आज रिपेर करून फिल्टर जातलो जातलो म्हणटा.